घेऊया घेऊन आयल्या चिटचट तियात रोज मी दायरा राखूया. चिटचट तियात कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक माहे मोगाचो येवकार. इश्टानो, टायम नाव फॉर अ सेलिब्रेशन. येस, दोबाजो अजुनूय सजमोंक ना, हांव सजमायता. इश्टानो, हांगासर जो तियात्र जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा रोजारियो दे बेनावलीचो आनी तियात्राचें नांव दोबाजो. तर आमी आतां वेळ आनी कितें वगडाया, चलयात आनी मेळोया आनी वांटो घेवया आयच्या तियात्राच्या दोबाज्यान. लेट्स गो. Rosario de Benavoli, tutti siamo caduti a Tiat, Tommaso. इश्टानो, दोबाजो सेलिब्रेशन ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगात आसा आमचो रोजारियो दे बेनावली. रुजल बाब, पयलीं सद्याक चिटचट तियात्र कार्यावळीन माय मोगाचो येवकार. रुजल बाब, दोबाजो सेलिब्रेशन म्हणटकूच तुजें सेलिब्रेशन कशें चालू आसा? सेलिब्रेशन हो दोबाजो करचे पयलीं इन्विटेशन दिवंक जाय. इन्विटेशन दिल्यारूच दोबाज्याक येतलो ना. जर तूं एकल्यान दोबाजो करता ताका दोबाजो म्हणना. सो 10 years आदीं हांवें एक आमंत्रण दिल्लें, लोकांक इन्विटेशन दिल्लें आनी ताजे 10 वर्सां तेन्नाच म्हज्या मनान तो सब्जेक्ट आसलो ताजो दोबाजो जावपाक जाय म्हणून. सो आयज करतलो, फाल्यां करतलो, हॉलांचें प्रॉब्लम, हें प्रॉब्लम, तें प्रॉब्लम करून लास्टाक आयज हो शो एक म्हाका मेळलो, हो दोबाजो लोकां मेरेन दवरपाक. दोबाजाचें सेलिब्रेशन एकदम बरें जालां आनी सद्याक 2 शो रिलीज जाले, लोकांक आवडला. ओके, इतल्या बरें सेलिब्रेशन जाता म्हणटकूच एक सोरोड प्रश्न जायते फावटी आदीं जरी तर आमी पळयत जाल्यार जोबो डायरेक्टर आमकां दिसनासले पावसाच्या टायमार, पूण हे फावट पावसाचो सिजन तुमकां एक बेस्ट सिजन कित्याक असो दिसता? सो आदीं नासलें म्हणून ना, एक ट्रेंड आसता. आदीं एक डायरेक्टर, एक एक्टर कॅन बिकम अ डायरेक्टर आनी लोकांनी एक्सेप्ट केलें. जायते आहा तितूंत एक्टर्स, बरे एक्टर्स डायरेक्टर्स जाले. देन द ट्रेंड केम फॉर द सिंगर्स. सिंगर्सांक एक डिमांड आसलो, ते एक तियात्राचो फील्ड हें आसतलो, चलतालो, सिंगरांक डिमांड आसलो आनी एक सिंगरान तियात्र काडटा, लोक बुपोट भरून येतालो कांतारां आयकोंक. सो सिंगरांचो ट्रेंड गेलो, आतां कॉमेडियनाचो ट्रेंड येयला. कॉमेडियन ट्रेंड तियात्र काडले जाल्यार ते रोखडेच हें जातात. सो हांव म्हजे मनान एक डावट आसलो की सिंगरांचो ट्रेंड आजून उरला काय. सो तरी पूण खरेंच सिंगरांक जेन्ना तुका पालकाचेर लोक आपणायता आनीक लोक मानून घेता तेन्ना तुजो वावर लोक वाखाणटा तेन्ना तुजे कडच्यान कितें मेळटलें म्हूण लोक आशेन रावता. देखून आयज हो ट्रेंड आजून चालू आसा. कोणाक पालकाचेर आपणायल्ले आसात तेंचो वावर लोक पळोवपाक येता. रुजल बाब, तुजो दोबाजो बरो नेटान चलता, लोकांनी भरपूर उमेद दाखयल्या, उर्बा दाखयल्या म्हणटकूच हो दोबाजो टायटल तुवें कित्याक चिंतलो? हो दोबाजो टायटल म्हणजे तुका सांगलां जशें म्हाजो पयलो तियात्र आमंत्रण. सो आमंत्रणा फाटल्यान म्हाका दिसलें की आमंत्रण दिले उपरांत तेजें फंक्शन जावपाक जाय, सेलिब्रेशन जावपाक जाय आनी हो दोबाजो टायटल म्हज्या मनान तेन्नाच येयलो, आमंत्रण चलतानाच. फुडें हो टायटल आनी कंटिन्यू जातलो मागीर? ना, इट्स नॉट हे लायक कितें म्हणटा आमी स्टोरी कंटिन्यू आहा तशी न्हू. हो एक डिफरंट सब्जेक्ट आनी हो डिफरंट सब्जेक्ट कित्याक सदांचे तियात्र चयता तसो न्हू. 10 वर्सां हांवें आमंत्रण काडलो, इट वॉज बीट कमर्शलायज्ड. हो तसो ना, हो एक आर्टवर्स टॉपीक आनी हांवें त्या लोकांक एक आमचे ऑडियन्स आहा न्हू ताका हांवें एक हायर लेवलाक व्हरपाचो प्रयत्न केला. आयज हो लोकांन एक्सेप्ट केलो जाल्यार आय वील थिंक दॅट पीपल आर ग्रोईंग, पीपल वॉन्ट मोर चेंज, डिफरंट स्टायल्स लोकांक जाय पडटली. हें म्हज्या मनान आसलें. कित्याक जायते फावटी आमी एक्सपेरिमेंट करता तेन्ना एक तो एक्सपेरिमेंट चलना, लोक डायजेस्ट करिना, हो आनी कितें घेवन येयलो रे. पूण खरेंच लोक आतां ग्रो जाता. लोकांक तियात्राचो दर्जो वयर पावलेलो जाय आनी वयले दर्ज्याचे तियात्र लोक पळोवपाक येता. बाब, निमाणी स्वातेक जी आयची ही कार्यावळ पळयता तांकां तुजी मेसेज कितें, तुजो धाकटलो संदेश कितें? देव बरें करूं पयलीं स्वादेर प्रुडंट मिडियाक आनी तुमच्या कार्यावळीक. हे कार्यावळी वरवीं आमचे तियात्रांचो जावं जे नवे तियात्र भायर सरतात तेंचो सगळे लोकां मेरेन पावता, बरी खबर पावता, बरो न्यूज पावता तियात्रा वरवीं आनी हे चॅनला वरवीं बरो एडवर्टिजमेंटूय जाता. हांव म्हज्या प्रेक्षकांक एकूच सांगता, जेन्ना तियात्र एक रिलीज जाता तेन्ना जायतो लोक डायरेक्टरांच्यान कितें एक्सपेक्ट करून आसता आनी ते मेळना जाल्यार ते डिसहार्टंड जातात. तशें जावचें न्हय. तांकां एक सोयेक दिवचो, जायतो वावर करतात ते.
आनी तो वावर करून जायते तोकूस घेवचो पडटा खूब मजो आमकां कंटिन्यू शो आसले मायाच्या म्हयन्यान तरी आसतना म्हज्या कलाकारांनी आपलो हान मारून एसाय करून हो तियात्र उबो केला सो म्हजे एकूच प्रेक्षकांक मागणें वावर पळयतना तेंचे कोर्स पळयात एकाच उतरान काबार करिनाकात तांकां एनकरेज करात मुखार कितें सांगोंक तांकां बरो वावर हाडूंक तांकां एनकरेज करात रुजर बाब जायते फावटी पावसाच्या काळार आमी जायते नवे कलाकार माचयेर पडयता आनी तीच जावन आसा आमची फुलती फुलां अशें आमी म्हणटात म्हणटकूच तुवें कितले जाणांक इंट्रोड्यूस केल्या न्यू फेसीस म्हज्या ह्या दोबाजो तियात्रान हांवें 3 जाणांक फ्रेशली न्यू कमर्स दे नेवर एक्टेड इन ड्रामा एनी टायम केन्नाच तांणी पालकाचेर येवंक ना पूण तांकां जेन्ना हांवें म्हटलें इल्लेशें एक हें आहा आपूण कोत्ता म्हणून लागलें सो हांवें तांकां ट्रेन केल्यात आनी पालकाचेर हाडल्यात सो तितून दोग चेडे आहा न्यू कमर्स आनी एक धाकटें बेबी आहा शी इज सिंगींग अ डुएट फर्स्ट टायम ऑन द स्टेज शी इज सिंगींग अ डुएट कांतारा सायड भरपूर पोरजोळटेली अशें दुबाव ना कित्याक जायते जाणांचो तूं आदींच सावन कांतारांनी फेवरेट जाल्लो आसा म्हणटकच कितें न्यू ट्यून्स गायल्या जायते आहा आनी ताका लागून हांवें स्पेशल सावंड घातला कित्याक ते कांच द ओपनिंग and the tune of my songs are different so ते म्युजिकली सावंड जातात बरे आनी सावंडाचे ते आनी बरे दिसतात सो हांव सदांच ट्यून रिपीट करिना हांव ट्यून नवे नवे करता कित्याक आय हॅव म्युजीक नॉलेज हांव म्हाजी गिटार वाजयता कीबोर्ड आसा आनी हांव वरांची वरां बसता ट्यून बसपाक आनी डायजेस्ट जालो हांव कम्फर्टेबल जालो तेन्नाच हांव लिरिक्स बरयता पयलीं हांव ट्यून करता सो तुमकां हे तियात्रान बऱ्यांतले बरे ट्यून्स म्युजीक आयकूंक मेळटलें थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू सो मच Gorong-gorong halak konur kota Iku kauce ati zaeniyo Tusra kuwe kore kurung sai Tuki tuka kore sai दोबाजो ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत वांगडी आज आमच्या सांगात आसा आमचो बाब विली येवकार तुका चिंतचेक तियात्र कार्यावळीन विली बाब दोबाजो सेलिब्रेशन कशें चालू आसा हे दोबाज्याचें आमंत्रण 10 वर्सां आदीं ताणें दिल्लें आसा आनीक आतां हो दोबाजो शो ताचो 2 शो जाले हाचे आनीक आतां आयज पयलीच फावट मारगांवच्या शहरान जाता आनीक मारगांवच्या शहरान होय शो ताचो हावसफूल जाला आनी ते पासत आमकांय एकदम बरें दिसता जिवाक बरें दिसता कित्याक हो दोबाजो मनून लोक येतात ते पळोवंक जेन्ना दोबाजो सेलिब्रेशन हें तूं नांव आयकलें तेन्ना तुज्या मनांत कितें कसले विचार म्हाका दिसलें रुजारियो दे बेनावली सदांच एक धर्मीक कांतरां घेवन माचयेर येता आनीक ताचे कांतरान जायती देवाची शिकवण आसता आनीक एक इन्स्पिरेशनल आनी कशी एक मन बदलपाची अशी कांतरां तेजी आसता आनीक जायती बरी खबरो ते कांतरांतल्यान तो सांगता ते भाशेन म्हाका दिसलें दोबाजो टायटल तो घेवन आयला आनी हो तियात्र माचयेर हाडटा तो कितें तरी एक इन्स्पिरेशनल वो कितें तरी आमकां आमच्या क्रिस्ती धर्माक एक शिकवण अशी आसतली अशी म्हणून म्हाका दिसलें आनीक हे पासत जेन्ना हांवें हो शो केलो तेन्ना म्हाका दिसता बरेंच हेच भावना मनान दवरून आमी फुडें गेले जाल्यार आनीक देवाचे उतर बरे भाशेन आमी तियात्रा वरवीं नियाळ्ळें जाल्यार आमी म्हणजे एक जिवितांत आमचें बरें करूंक शकतात तुज्या भुमिके वयर कितें सांगतलो एक म्हजी भुमिका म्हणटात ती हांव एक ल्हान भुमिका करता पूण खूब म्हत्वाची भुमिका शो सुरू जाता तेन्ना हांव आसता आनी शो सोंपता तेन्नाय बी हांव आसता तुझ्या बापाय दिसून तू अशें कित्याक तो दीस रात कोर्स करता तो तुमच्याच पासून आयज पासून ताका तुमचो विश्वास जाता आनी त्या पासून म्हाका तुमची खबर घेवंक धाडटा इश्टानो आमचे बरोबर आयज आसा सुपुल्ले भुरगें जे ह्या तियात्रान ताची भुमिका करता जावं कांतारां करता सो मेळोयान जाणून घेवया ताका ह्या तियात्रा वयर कितें सांगचें आसा तें तुजें नांव म्हजें नांव दिपिका गुप्ता ओके आनी ह्या तियात्रान तुजी कसली कांतारां आसा ती एकूच आहा हांवें एकूच आयज केला हे पापान म्हाका घेतला पूण घेता पूण पोस्टराचेर घालूंक ना कित्याक ते बेगीनूच पोस्टर जाले ओके तूं खंयच्या स्कुलान शिकता हांव लिटल फ्लावर जिवस आनी हे कांताराच्यो 2 लायनी आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखयशी टिचरीचो म्हाका येता
तू साडेक सारके येयनाय तुजो अभ्यास सारको जायना आतां हांव म्हणटा तू कोंकणी शिकयताय ती टीचर सारकी भेजान वचना तुका हें कांतार म्हणपाक जावं ट्रेनींग कोणें दिता म्हज्या पापानूच दिला म्हणटोच इश्टानो जशें पयलीं ताणें सांगलां तें जावन आसा दू आमच्या रोजारियो दे बेनावली जो रायटर डायरेक्टर आहा ताची सो तुजी मामी तुका कितलो सपोर्ट करता जावं एक्टींग करपाक कांतारां करपाक खूब कोत्ता तें पूण तेका गाडी चलोवंक जायना पूण म्हाका सपोर्ट कोत्ता म्हाका ड्रेस कोत्ता म्हाका म्हजे मेकअप कोत्ता म्हजे केस कोत्ता रायट ओके आतां फुडें जरी तर तुका चान्स मेवलो आतां जरी तर लोकांक तुजें सिंगींग आवडलें जाल्यार एक्टींग करूंक तूं ट्राय दितलें हय दितलें जी आयज ल्हान भुरगीं तुजी फ्रेंड्स तुका पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता बरें सांगूंक सोदता पूण थँक्यू म्हाका कितें बरें म्हणटात ते आनी जिवितान म्हजें अशें जिसून दिलो तेका हांव थँक्यू म्हणटा थँक्यू सो मच ऑल द बेस्ट थँक्यू रोजारियो दे बेनावली हाच्या तियात्राचो दोबाजो ह्या तियात्राचो कोडेगात कलाकार आज आमच्या सांगाताक आसा आमचो डॅशिंग हिरो ऑफ द कोंकणी स्टेज आमचो बाब उल्हास तारी तारी बाब येवकार तुका आमचे कार्यावळीन सोरोड प्रश्न दोबाजो सेलिब्रेशनांतल्यान तूं कितें शिकलां आनी तूं कितलो एन्जॉय जालो खरें म्हटल्यार रुजार बाबान रुजार दवरली आनी हो तियात्र दोबाजो काडला खरेंच एक बरी मॅसेज आसा हितून कित्याक तियात्र पयलो कांय कळना वयता वयता इंटरवल जाता मागीर सेकेंड हाफ मागीर कळटा तेजो हें बट बरो सोशल हें घेवन तेणें बरो हें काडला आनी म्हाका जाय हो सगळ्यांनी दोबाजो तेजो तियात्र पयलो तेतून एक बरी मॅसेज आसा तारी बाब तूं एक रायटर डायरेक्टर म्हणटच तुमचे कितले इनपुट्स तुमच्या डायरेक्टराक तुमी हेल्प करता जावं लागू जाता जें कितें पळय एक हांव डायरेक्टर तुवें सांगलां तसो एक रुजार एक डायरेक्टर ताका कितें म्हाजे सोर्शी कितें ताका जाय तितलो हेल्प ताका हांवें केला थ्रू कित्याक म्हाजें हेल्प करूंक जाता थ्रू एक्टींग वायज ताका हांवें कितें हेल्प केला आनी म्हाज्या हिसपान सगळ्यांनी हो भार घेवन दोबाजो फुडें व्हेलो तुका दिसता रोजा जे रोजा बेनावलीन दाखयलां ह्या तियात्रान तें एक म्हणजे एक लोकां एक बरी मॅसेज घेवन वचपा सारकी अशें ऑफकोर्स डेफिनेटली बरी मॅसेज आसा तेजी आनी म्हाका जाय हो सगळ्यांनी दोबाजो तेजो तियात्र पळयल्लो कित्याक एक डिफरंट स्टोरी कशी आसा आनी ती फुडें वयता आनी एंडिंगाक कळटा दोबाजो कितें पळय तो मॅसेज दिता पळय तेन्ना थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हाका कसलो दोबाचो उपकार ना आवाज उपकार ना म्हणून हांवें तुका इतली गार्डसी आसूंक नासली म्हाका सांगलें जाल्यार तूं म्हाका मागीर दिवपाचो इश्टानो दोबाजो ह्या तियात्राचे आमचे कोंकणी पालकावेले फामाद कॉमेडियन आयज आमच्या सांगाताक आसा म्हाका दिसता नांवान वडो करून दिवची गरज पडना कारण तुमी सगळींच तांकां उमेदीन वळखता आनी उमेदीन ताची कॉमेडी बांदून घेतल्या एकाच सुत्रान तुमकां विचारूंक सोदता आनी एकूच प्रश्न जायत्यो कॉमेडी तुमच्यो लोकांनी बांदून घेतलेल्यो आसा जायते जाणांचे तुमी आवडीचे जावन गेल्ले आसा म्हणटच आतां हालींचो जो सिजन चलता वो हालींचो जो काळ चलता कॉमेडी तियात्रान मेन आनी कॉमेडीक लागून हो तियात्र अदीक आनी अदीक परजळटा अशें म्हज्यान म्हणूं जाता हय ऑफकोर्स म्हणपा जाता कित्याक कॉमेडी इज द बॅकबोन ऑफ द तियात्र आनी चडशे लोक म्हज्यान म्हणटा हांव प्ले आनी कांतारा म्युजीक म्हणून येनाय म्हूण पूण कॉमेडीक चड प्रिफर करता लोक सो आमी ट्राय कोताय जाता तितुली कॉमेडी दिवपा चड कितली पर्संट कॉमेडी आसपा जाय तियात्र कॉमेडी म्हज्यान म्हणून जाता 50%, 25% प्ले 25% सॉंग्स आग्नेर जायते कॅरेक्टर तुजे पळयला म्हणटच हे पार्टीचो कॅरेक्टर तुजो कसो कितें हे फावटी हांव गरीब मुको कितें जाल्यार हांव गरीबा भाशेन करता पूण हांव हें आसता बरो आसता पूण कितें म्हजें हें जाल्यार म्हणजे तें पयस वचूंक जाय म्हणून हांव गरीब सर माय पाय ना म्हगे हें करता सिंपथी रायट ऋतिक रोशन म्हणून हो हे पार्टी चेंज केला तें नाका लोकांक हांव ते लोकां मुखार हांव ऋतिक रोशनूच ओके ओके दोबाजो ह्या तियात्रा वयर थोडें कितें सांग
दोबाचो तियात्र खरें तेगे लोकांनी मानून घेयला आनी आमकां जायते मॅसेज येयले खरें तेगे बरें तियात्र आनीक कांतराय बरी कॉमेडी बरी म्हण आनी सगळें कितें बरें तें आमी हिंग सांगनाय जोरी तर आमी हिंग सांगलें लोक तियात्रा येवपा न्हय सो लोकांनी तियात्र येवचो आनी आमगे हो दोबाचो तियात्र चोयचो जायते तियात्रांनी जायते तुमी दिसती पडटा कॉमेडी करता ते म्हणटकूच डिफरंट प्लॉट्स कशे भाशेन येता डिफरंट प्लॉट्स सगळे मेण कोताय सो एक प्लॉट रेडी कोताय सो मागीर त्यो कॉमेडी कितकोन करपाच्यो ते सगळें आमी बाराबर मेण कोताय ह्या तियात्रान वो तुमचो रिलीज शोआक कोण फॅन्स बा कितें मेवलेले जावं येवन तुमकां फीडबॅक दिल्या हय फीडबॅक आमकां बरो मेळ्ळा तियात्रा चड आमकां आमगे फॅन्सांनी फीडबॅक मेळ्ळा बिकॉज ऑफ क्लीन कॉमेडी हे तियात्रा आमी सारकी क्लीन कॉमेडी केल्या बरी ल्हान ल्हान भुरग्यांचो पास आमी चयल्यार कोटा ल्हान भुरगे स्कूल बॉय जायना हाय सो बरी नाही सांगतो आमगेलो फिमेल कॉमेडियनाचो तेंको तुमकां कितलो फिमेल कॉमेडियनाचो तेंको आसता हे पाटी कॉमेडियन प्रिन्सी आहा सो ती आमगेली टिचर सो तेगेन आमी तो प्लॉट केला निमाणी स्वते जी आयची जे चड करून यूथ येता तांकां तुमी मॅसेज कितें दिवचो युथांनी हेचे हे तियात्राक युथ म्हणपा हांव हे तियात्रा सगल्यांनी कपल्स यूथ भुरग्यांनी आनी चडशे गोबायलांनी येवपाचें बिकॉज तेंचो तियात्र दाखयला हाव मॅरेजीस कॅन बी फिक्स्ड सो सगळें सांगना हांव पण तेगेलो मेन मोटीव आहा हाव मॅरेजीस कॅन बी फिक्स्ड उलोवन तुज्यान सुटावें करूंक जाता दोगांयकूय राग येयलो म्हणटरी कोण उलोवपा सोदनाय कोण एकमेकाक कोण उलोवपा येयनाय तेन्ना प्रॉब्लम आनी वाडटा आनी ते दोनो आनी झगडी जाता आनी दुस्मानकाय वाडवता सो ते दोनो येयन एकमेकाक येयन फेस टू फेस उलोवन कितकोन तुमगेले प्रॉब्लम सॉल्व करूं जाता तें तेणें दाखयलां आनी तितून कॉमेडी आहा आनी कांतराय ऑन डिफरंट वेरियस टॉपिक्स थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट दोबाजो ह्या तियात्राचो आनी कोडेगांत वांगडी आयज आमचे सांगात आसा आमचो एंटनी कायदो येवकार तुका बाब आमचे कार्यावळीन दोबाजो ह्या तियात्रा वयतोडी माहिती दोबाजो रुजा ते बेनावलीन तियात्र बरयला आफ्टर 10 years पयलो ताणें एक आमंत्रण म्हणून तियात्र काडलेलो आनी आमंत्रणान तेणी वेगळीच स्टोरी हाडलेली आनी ह्याय तियात्रान तेणें दोबाजो तियात्रान एक फंक्शन कशें हाडूना वो लव स्टोरी हाडूना एक दोबाजो एक बरी स्टोरी हाडल्या घडून आनी वेगळीच तरेची बरो आटापलेलो आहा तियात्र बरी सॉंग्स आहा बरी स्टोरी आहा तेजी फॅमिली तेणें कशी डिस्प्यूट जाता तें दाखयलां आनी फायनली दोबाजाची कोण रीच जाता तो बोलतोच दाखयला तितून एक बरें करतल्याक तें बरें फळ मेवता म्हणून तुजी कितली गातार आयकोंक मेवतलो ह्या तियात्रान तेजी 3 सोलो आहा फ्रांसीस तुवें म्हणटा पिटर आरांबोल म्हणटा रुजार म्हणटा आनी सोलो 3 आहा बट मोस्टली तितून दुएटां आनी दुये आसा हांव तातूंत एक दुएट म्हणटा आनी एक धाकटुलोच रोल करता थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू आमचे सांगात आसा आमच्या सगळ्याच्या आवडीचो आमचो एल्वीस येवकार तुका बाब आमचे कार्यावळीन जायते तेंपांनी आयज ऑडियन्सा मेरेन परत एक पार्ट 2 आसा जायतीं गातारां म्हणटा तो पळयला पूण एक्टींग पासून पळयताली पूण बरी पळयली सो आनी एक फावटी वेलकम बॅक सो दोबाजो ह्या तियात्रा वयर थोडी म्हायती सांगची दोबाजो लोक पळयतात लोक एन्जॉय जातात आय थिंक एवरीबडी नोज वॉट इट इज एंड दोबाजो एक बरो मोर्यादीचो देखीचो तियात्र बरी स्टोरी बरयल्या बरी कांतारां आहाय एंड दॅट्स इट जरी तर आमी विचारलें जाल्यार कितल्या म्हयन्यांनी एक्टींग करता तूं जाल्यार कितें सांगता हांव म्हयन्यांनी म्हणजे पयलींच कॉरेजमाक करतालो एवरी इयर हांव नेनो एक करता कॉरेजमाकच्या दिसांनी जायते तेजे पयलीं हांव प्रिन्स जॅकबाक केलेलो सो एवरी इयर अरावंड 60-70 स्टेजीस करता दॅट्स इट बट आय डोंट डू थ्रू आउट द इयर म्हाका अख्खे वर्स म्हाका करूंक मेळना कामाक लागून सो हांव 6-7 सुणटा तरी टायम मेळटा ते भशेन हांव लिमिटेड करता पूण लोकांनी कितें रिस्पॉन्स दाखयला तुका सो आय थिंक पीपल शो इज हावसफूल लोक आमची कोंकणी मोगी जायतो मोग दाखयतात पालकार तुमकां सलाम देव बरें करूं कोंकणी रॉक्स थँक्यू सो मच देव बरें करूं तुका देव बरें करूं थँक्यू Somas como nasta, kushenja na una mata, chivitu je moje sarda, somas ata koka turwaco shibor kota, taranku shalta gosta, kol tuje sobra dista. ऑलराइट
रायट आमच्या बरोबर आसा सिस्टर्स इन आर्म्स आमचे शेनिस एंड सिमरन येवकार तुमकां आमचे कार्यावळीन जायते फावटी जायते तियात्रांनी तुमकां कांतारां म्हणटा ती पडयलां सो हे फावटी कितलीं कांतारां तुमच्या आयकोंक मेवता दोबाजो ह्या तियात्रान आमी दोगांय ओपनिंग म्हणटा आनी आमचो एक दुओय हा ह्या तियात्रान दोबाजो ह्या तियात्रा वय थोडें कितें सांगशीं हांव कांय सांगना ऑडियन्सान येवन पळोवचें कित्याक जे आतां आमी तियात्र पळयल्या युजली दे आर बेस्ड ऑन अ फॅमिली ड्रामा सो दीस इज समथींग डिफरंट हे डिफरंट आसा सो तुमी येवन तुमी पळोवचें तुमचो जजमेंट दिवचो ह्या तियात्रान जशें पळय तुमी न्हेसल्यात तातूंत दुबावना दुओ आहा म्हणटकूच हो दुओ कित्याचेर आतापलेलो आसा दुओचेर हा की आमी आमचे टॅलंट आसता तितूंतल्यान आमी सदांच देवाक वाखाणूंक जाय एक्टींग पार्ट केन्ना ट्राय केला एक्टींग आमचे म्हाका जाल्यार फर्स्ट टायम हांवें खूब वर्सां पयलीं रोजवंत सराचें एक तियात्रान धाकटी एंट्री हांव कोत्तालें बट हितून म्हाका 2-3 हा बट शीज बीन एक्टींग तें कोत्तालें एक्टींग सो म्हाका लायक ब्रेक घेतलेलो हांवें बट आतां सिंगिंगान परतून मातशें 2-3 एंट्री आतां मारले सो गेटींग बॅक टू इट तुमचे ऑपोजीट आमच्या कोंकणी पालकावेलो एक यू नो क्रावड फेवरेट क्रावड पुलर एल्वीस तुमचे बरोबर आसा म्हणटकूच कितले एक्सपिरियन्स मेळटा जेन्ना सिनियर आर्टिस्टा बरोबर तुमी एक्टींग करता जाय तें शिकपाक मेळटा डेफिनेटली कित्याक तूं एक्सप्रेशन्स आनी तुजो बिहेवियर आनी तूं स्टेजीर कसो रावता तेंय तुका शिकपाक मेळटा कित्याक आमी आतां सिंगिंगाक आहली सो आतां आमी एक्टिंगाक येयल्या सो लावड उलोवंक जाय आमी सिंगिंग आमी सॉफ्ट म्हणटा न्हू सो आमी तें शिकल्या वी हॅव टू बी वेरी लावड आनी मागीर ऑडियन्साक फाट करपाक जायना सो जाय तें शिकोवंकूय मेळटा तेंचे बरोबर थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा दोबाजो ह्या तियात्राचे कोडेगांत वांगडी आमचे बाय आंतोनेत देमायना येवकार तुका आंतोनेत बाय आमचे कार्यावळीन आनी दोबाजो ह्या तियात्रा वयर थोडें कितें सांग दोबाजो हो तियात्र रुजाते बेनावलीन बरयला हो तियात्र एक 8वी स्टोरीची स्टोरी ह्या तियात्रान तुका जायते शिकोवपूय मेवता बरी मॅसेजूय आसा लोकांक घेवन वचपा सारकी आनी तुज्या जिवितान ती लागू करून तुजें जिवितूय तुवें बोलदूंक शकता आंतोनेत बाय आजचो पयलो तियात्र ताचो आमंत्रण तातूंत तूं आसलें वय आमंत्रण हे तियात्रान हांव आसलें आनीक तो एक बरो ताजो सुपर हिट जालो तियात्र आनीक आतां 10 वर्सां सुमार ताणें आतां हो जोरी तर हांवें तुका विचारलें आमंत्रण इन्विटेशन जावन जशें पयलीं तुमचो डायरेक्टर सांगता सेलिब्रेशन जाता म्हणटकूच हें कंटिन्युएशन तुका कशें लागलें एकदम बरें लागलां आनी कितल्या वर्सांनी यो म्हणचे ताजो वाव ताजो आनिकूय इम्प्रूव जालो आनीक म्हाका दिसता आमचो ताजो आदलो तियात्र तो धरून हो देखून धरून इट्स नॉट द सेम बट द मॅसेज वॉज व्हेरी डिफरंट बट इट वॉज द बेस्ट ओके तुज्या तियात्राची तयारी कशी चलता तियात्राची तयारी एकदम बरी चलता आनीक हांव जाणा जो मोग आनी मोयपास सदांच हांवें दुसऱ्याच्या तियात्राक दिला तोच मोग आनी मोयपास लोक म्हाका ह्यावूय तियात्राक म्हज्या तियात्राक दितेली म्हणून आनीच फुडें हांव सगल्यांक खारजांतान देव बरें करूं म्हणटा रिलीज डेट 4 जुलय कांदोली 7:30 लोक रावता आसतलो जो तियात्र पळोवपाक तियात्राचें नांव तियात्राचें नांव फुडाराची राणी हांव तुजी आतां बाय जशें परी आमी जाणा की तुका ड्रेसिंगा वद्यान सदांच टॉप आसता तूं म्हणटकूच तुका कॅश प्रायजूय फावो जाल्लो आसा म्हणजे हाचे वयर थोडी म्हायती रुजारियो दे बेनावलीन म्हाका हो एक ब्युटिशनाचो रोल दिला ह्या आदी हांवें केन्नाच ब्युटिशनाचो रोल करूंक ना पण हे फाटी समथींग डिफरंट हांवें ड्रेसींग केलें आनीक हांवें चिंतूंक ना म्हज्या ड्रेसिंगाक म्हाका एक बरो इनाम फावो जातलो म्हणून आनी त्या वेळार 10,000 कॅश प्रायज म्हाका म्हापसा तियात्राक एक बरें देखणारान हाडून दिलो सो हांव ताका काडजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी लायक टू थँक रुजारियो बेनावली म्हाका हो रोल दिल्ल्या खातीर थँक्यू सो मच थँक्यू केंता थँक्यू पेनफुल ब्रेकअप वापरोस एकसूटपणाचे जीवित चड पेनफुल ब्रदर अनाथाचे जीवित म्हजे एकसूटपणाक टाकली एवढ गलाबो दिलो एक मुलाक पूत दिलो कोरकारूय दिलो पूण कोरकार आपल्या बिझनेसा फाटल्यान धावलो आनी हांव ताचे फाटल्यान वेळ आनी स्वागत मागो
इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा दोबाजो ह्या तियात्राची टिचर आमचे प्रिंसी योगा तुका आमचे कार्यावळीन जायते रोल तुवें केल्या आनी हे पावटी वेगळे रोलान तुका आमी पळयता म्हणटकूच लोकांनी कसो मानून घेतला लोकांनी मानून घेयला एज अ कॉमेडियन मानून घेयला कोंकणी पालकाचे जायते कॉमेडियन फिमेल आयल्या अशें तुका दिसता हय जायते येयलो हाय न्यू तांचे जायते येयलो हाय तातूंतले तूं एकटें हय म्हणटकूच जी आयज जे फिमेल जी नवी कलाकारां आयज हो एपिसोड पळयता ही तुमची कार्यावळ पळयता आनी तांकांय खंय ना खिणा भितर तांकां दिसता की तेंच्याय भितर ते कॉमेडियन जावपाचे गूण आसा तांकां तुजी मेसेज हांव म्हणटा तुम घरा कडेन रावनाकाय आतां थोडी हेळां पार्ट घेताय हेळां आपणागे टॅलंट दाखयताय मागीर हेळां कोण नाचोन मागीर तियात्रां पावताय मुगली सेम स्टोरी आहलोली हांव पयलीं हेळां आहलोलें मागीर म्हाका कॉमेडियन आग्नेल आनी कॉमेडियन रिस्टनान सेमी सरागे तियात्रां एज अ कॉमेडियन म्हूण म्हाका हें केलें सो थोड्या हेळां बी धाडनाय चोय घराको प्रॉब्लम कोताय रातीको लेट बी पावताय आनी म्हूण सो आपणागे जबाबदारी आपापणाची आसता सो भिनासतना वचूं जाय आनी तुमगे टॅलंट दाखोवपा जाय तेन्ना तूं बरो सोयक मेळटा एक प्रोफेशनल तियात्रान वचपाक थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट इश्टानो दोबाजो ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत खांबो आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो पिटर दे आरांबोल पिटर बा पयलीं सद्याक येवकार तुका आमचे कार्यावळीन दोबाजो ह्या तियात्रा वयर थोडी माहिती सांगच्या पयलीं तुज्या कांतारा वयर जी कांतारा तूं हातून गायता ती खंयच्या टॉपिकाचेर तू गायता तें आमकां सांग हांव एक सोलो म्हणटा तो जायते पाटी आमकां जाणटी जावं कोणें बऱ्याक सांगतात आमी बेपरवा करता ताचे वयर जे कोणें आमकां बऱ्याक सांगतात तेन्ना तांचे आमी आयकोपाचें आनी हांव आनी एक रुजार दुवा म्हणटात आमकां कितें चड गरजेचें ताचे वयर हांवें तुका सांगलें जाल्यार ह्या सिजनाक हो तुजो टॉपीक जो आसा तो लागू जाता जाल्यार तूं कितें म्हणटा हो टॉपीक हय खंयच्याय सिजनाक लागू जाता टॉपीक म्हणजे मॅसेज बरी जाता तातूंतल्यान सो तो खंयच्याय सिजनाक लागू जाता तसलो टॉपीक आसा तो दोबाजो ह्या तियात्रा वयर थोडी म्हायती सांग एक बरी स्टोरी बरी कॉमेडी बरी कांतारां आसात तशेंच बरें म्युजीक ह्या तियात्रान आसा सो जायत्या जाणांनी हो बरो तियात्र म्हणून वाखाडला सो हांव मागता जायत्या लोकां लागीं येवन पळोवंक आनी तियात्राची मॅसेज जी एक बरी मॅसेज आसा ती तुमी येवन घरा व्हरची तियात्र पळोवन सो मच जिविताचो चोडो आसता ती बऱ्याक सांगतात जाणा जावया आमच्या बऱ्याक सांगतात आमचे सांगणे आयकोन आमी आमकां सुदराक वावरोया इश्टानो आमचो कोडेगांत खांबो कोंकणी कांताराचो किंग ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स आमचो फ्रांसीस देतूय आमचे बरोबर आसा युकार बा फ्रांसीस तुका ह्या आमचे कार्यावळीन दोबाजो ह्या तियात्रा वयर तुजी 2 उतरां आनी तुज्या कांतारा वयर आयज आमकां कितें सांग दोबाजो तियात्राचे 2 प्रयोग जाल्ला आयचो 3रो प्रयोग बट कांदोली तसोच म्हापसा दोगूय जाग्यांचेर लोकांनी ताका बरो वाखाणला आनी ताका बरें यश मेळलां लोक बरो प्रेजीस करता इवन तुवें सोशल मिडियाचेरूय पयलें आसतलें जायते कॉमेंट्स बी बरे बरे घातल्या आनी सगळे वाटेन बरो बॅलन्स जाला कॉमेडी बरी एकदम बरी जाल्या म्हणटा लोक मागीर कांताराय बरी म्हणटा स्टोरी तेजी बरी म्हणटा सो सगळे वाटेन बरो जाला फ्रांसीस बाब सोरोड प्रश्न तुजो तुजो तुवें खूद भायर काडलेलो म्हाका दिसता इस्टराक तो अजून पासून चालू आसा तेजे 50 शो केले आमी आनी 54 दिसांनी 50 शोज केले आमी तेजे सो आतां 8 तारखेर उरला 8 तारीख 3:30 हिंगा ज्याच हॉलान म्हणजे पायतरी सॉल एक उरला म्हणजे आनीक हाय हॉलांक आहा आनीक मागीर सो आतां हेय चालू आहा न्हू रुजारीचो चालू आहा मागीर आंतोनात रिलीज करतलो नेक्स्ट मंथ सो हे 2-3 शो आहा चालू आनी सो ते जी आयची ही कार्यावळ पळयता तांकां तुजी मेसेज कित्याक आयज काल तूं जाणा समाजान जायते घडटा म्हणटकच पॉलिटिकलाचो इश्यू घेवन तूं कांतारा म्हणटकच पॉलिटिकल एडवायस आमच्या पॉलिटिकल एडवायस म्हणजे लोकांक म्हाका कित्याक पडला म्हणून गोंय सोडून दिवपाचें न्हू जण एकाकडल्यान इनवॉल्व जावंक जाय सो तेन्ना ती चेंजीस जातल्यो आमी जायतीं कांतारां म्हटलीं लोक तो त्या लायफान आपल्या लायन घेवन चेंजीस करूंक सोदिना जाल्यार कांय चेंज जावचें ना सो लोकांक रिवोल्ट करून चेंज करूंक जाय एटलिस्ट हे पावटी तरी सो हे पावटी लोकांक निमणो चान्स कहो हो म्हाका दिसता कितें आसा पळय आतां मिसाक पाद्री जायते एडवायस करता सगळेच लोक सुदारता हें न्हू तितले 1-2 जाण पण सुदारले जाल्यार तो प्लस पॉयंट न्हू सो हांव खंय तरी थोडे तरी लोक चेंजीस जाल्यान कितें तरी चेंजीस जाता सगळ्यांनीच सोडून दिल्यार कांयच जावचें ना सो आमी आमचो होप सोडूंक जायना
आनी लोकांचेर आहा सगळे लोकांन आपली ग्रॅप करून ती मॅसेज आपण आपल्या जिवितांतल्यान ते चेंजीस हाडूंक ट्राय करूंक जाय नाजाल्यार आमी हेंच उरतले मागीर येरे मारल्या मागले म्हणटा तशें सेम ऑल द व्हेरी बेस्ट प्रेसिडेंट. थँक्यू सो मच. थँक्यू प्रुडंट मिडियाक तुमी सदांच आमचे तियात्र रिलीज जाता तितले पडे येता आनी आमकां बरी पब्लिसिटी दिता. सो तुका बाय कॅन्डिडेट तसोच कॅमेरामॅन आनी प्रुडंट मिडियाक काळजाचे खोलेकता आनी म्हज्या आनी डायरेक्टराच्या नांवान देव बरें करूं. सारके पावटी संवसारान दिसता तो अशें नासता देखून आमी सोदली जायते पावल फसता. सगलो बरो तियात्र कित्याक लागून म्हाका सगलो बरो लागलो तियात्र हांवें जायते तियात्र चोयले तोच बरो जालो. एक्टींग बी बरें जालां सगळें. कॉमेडियन जयालन बरो केला आनी स्टोरी कशी लागली. स्टोरी बरी लागली. एक बरी देवाचेर एक बरी मॅसेज. बरी लागली स्टोरी म्हाका स्टोरी एकदम बरी लागली. कितें मॅसेज मेळयला देवा वयल्यान तेणें दाखयला कितें कितें आहा तें. म्हणजे जेजू मानी जाल्यार आमी Julio, this is a masterpiece from Rosario de Benavole. स्टोरी एगडी आहा तेगेली बरी आहा कांतरांय बरी कॉमेडी बरी आहा सो डिफरंट तेगेलें मातशें. येस एकदम बरा बरी स्टोरी बरी कॉमेडी आनी बरें सारके बरी देगेत तियात्र सगळें डिसेंट तियात्र सगळें. मॅसेज कितें मॅसेज कितें ताका मॅसेज म्हणजे कितें जालां हें म्हणजे एक बरो तियात्र असो तियात्र आनी हांवें चोयलो ना तुगेलो बरो देवाचो बरो देखेणी तियात्र रोजार दे बेनावली बेस्ट ऑफ लक. कित्याक लागून बरो म्हणटा तूं. म्हणजे दुसरे भाशेन हें केलें तेणें आनी कंप्लिटली डिफरंट आहा आनी हें बीन आनी मेन म्हणटा तें रोजारीन बरें उडयता. एक्टींग बरें करता ना आनी तेगे उलोवप आहा जे बेस्ट आनी बरो चलता तें. मॅसेज बरी दिल्या देवा एकशी आनी देवा आमकां मागलें मेळटा आनी कॉमेडी बरी आहा आनी तियात्र समथींग डिफरंट. सारको बरो लागला आनी स्टोरी बरी आहा स्टार्ट जाला तो तेश करून आनी इमोशनल जायते आहा एकदम बरो आहा पळोवन येवन सगळ्यांनी चोवपाचो तियात्र एकदम कॉमेडी कातरां सगळें बरें आहा. तियात्र एकदम बरो आहा आमी आतां जायत्या ते सिजनाचे म्हळ्यार रस्पोन्सा गेलो आनी जाणां शिकयले तितून भितर बरो लायक जाला तियात्र अशें आमचें आनी मागीर सुद्दां लोकांक बरो चलपाक जाय लोकांनी चोवपा जाय न्हू. पळय लोकांनी चोवपाचो आनी तियात्र जायत्यान चोयल्यार बरो कित्याक मॅसेज आहा हितून बरी म्हाका मुगे हितून दिसता आनी लोकांनी चोवचो अशें म्हणून म्हाका एक हें आहा. बरो आहा एकदम गुड मॅसेज. बाकी कशें आहा म्युजीक कॉमेडी लोकांक कितें सांगपाक सोदता तूं. लोकांक चोवपाक जाय सगळें तियात्र आनी सगळे कडेन इगर्जीन बीन दाखोवपाक जाय सर म्हाका सगळे एक्टिंग बरो मॅसेज देवाची मॅसेज न्हू. हय देवाची मॅसेज. आयची कार्यावळ पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिटचॅट तियात्र रोजमी दायरा